Time Goa was self-sufficient as far as agriculture is concerned. This is now I'm talking 20 years back, 25 years back. Goa was totally self-sufficient. आम्ही vegetables शेतांनी लायताली. आमचे parents, आमचे grandfathers, grandmothers used to grow vegetables, especially onions. आमचे गोंयचे कांदे मागीर साक्षी इंडियेक फामाद आनी आजून पासून वेर्ना वाटेन तुजे नुवे साऊथ गोवा खुबशे लोक लायता. नॉर्थाक आमच्या पुर्रान आजुनूय पासून थोडे जाणां लायतात. आमी कांयंगां लायता, भाजी लायता, वेगवेगळी भाजी, तांबडी भाजी, इरील आनी हे सगळे आमी मेन रोडार आमचे बसून विकता. पुर्रा सिजन वेजिटेबलाचो आतां चालू जाल्लो आहा. मागीर येता त्या वर्सा आमी आनीक वेजिटेबल लावपाक आमचो प्रयत्न आसतलो. तांकां जे कितें सीड्स दिवपाक जाय, तांकां जे कितें खर्च लागतलो, लायक ऑर्गेनीक वेजिटेबल्स करपाक, स्पेशली ऑर्गेनीक हें तांकां सारें आमी आमच्या GWMC प्लांट, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटांसून हाडून तांकां फ्री दितले. सो आनी कोणाक शेतकारांक जाय जाल्यार तेणी येवन व्हरचें. आमच्या गोंयान वेजिटेबल्स वाडची म्हणून आमचे एक दिशा आहा आनी तितून हांवूय एक फार्मर जावंक सोदता. आतां हांवें एक शेत घेतलेलें आहा आनी त्या शेतान आमी थ्रू आउट द इयर फार्मींग करपाचें आमी डिसिजन घेतलेलें आहा. वेदर दे आर ऑनियन्स, वेदर दे आर कॅबेज, कॉलीफ्लावर, हायब्रीड कॅप्सिकम्स, तुका सगळे भाशेचे वेजिटेबल्स थिंगा हांव लावंक सोदता. एक 5000 मिटर तो शेत आहा आनी थिंगा हांव एक फार्म ते रेडी जाले काय आय वील ब्रिंग द स्टुडंट्स फ्रॉम ऑल द स्कूल्स ऑफ गोवा. आय वील इनवायट देम टू सी द फार्म. जे भाशेन आमी आतां GWMC प्लांट, आमचो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटार स्टुडंट्सांक हाडून दाखयता तुमचे घरचो वेस्ट आमी कसो ट्रीट करता पळय ते सेम आमी वेजिटेबलान एक रेवल्युशन हाडपाची आयज गरज आहा. आनी चीफ मिनिस्टर जे उलयला ताका हांव सारको पाठिंबो दिता. कित्याक आमी गोंयकार इसरलेले आहा. जो आमचो शामाय शापायचो ट्रेड, आमचो आजो म्हणटा आमी, आजी म्हणटा, तेणी जे चालू दवरलेलें तें आमी बंद केलां. आमच्या पेरंट्सांनी बंद केलें, आमी बंद केलें. सो जनरेशन नेक्स्ट कशें करतले? आयज तांकां शिकोवपाचो टायम येयल्लो आहा. सो जनरेशन नेक्स्टाक आयज जो तो 10 वर्साच्या भुरग्यांक आमी शेतान देंवयना एट देयर टायम, म्हणजे तांकां एक अर्देवर मेळलें स्कुलाक वचून येवन ट्युशन जावन खेळोन अर्देवर तरी तांकां शेतान देवन तांकां ते रोंपे लावपाक शिकोवपाची गरज आसा. आनी हें आमी करीत जाल्यार फ्युचरान आमकां ग्रीन गोवा पळोवपाक मेळटलें. नाजाल्यार आमी ग्रीन गोवा उलोवपाकूच उरतले.